सेलिब्रेट केलो? हय, कारण गजाळीचे आमचे अध्यक्ष दामू नाईक यांचे बर्थडे खातीर आमी मुद्दम हांगा आयिल्ले आसा. सकाळी विडोवणी जाली पूण आमचो अध्यक्ष म्हणून एक गजाळीचो एक नेतृत्व आमकां लाभला. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यां मदीं एक वेगळ्या तरेची उत्साह आहा आनी वेगळ्या तरेची उत्साह आनी फुडें वाडटले. आनी आयज आमकां खुशी दिसता की गजाळीचो जो प्रॅक्टिकल आमचे अध्यक्ष आमकां तेजे नेतृत्वाची सगळी कडेन मतदारसंघात तेजो लाभ जातलो. तेजे सांगता प्रत्येक गोश्ट कार्यकर्ते कडेन पावपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आनी म्हाका खुशी जाता देवान तांकां बरें आयुश्य दिवचें, अध्यक्षाक बरें जीवन दिवचें आनी ह्या तरेची बुद्धी दिवची जे 2027 एक वेगळ्या तरेचे आमकां विक्ट्री भोवमताची अशी न्हू, भोवमता पेक्षा फुडें वचून आमकां यश प्राप्ती तेंचे नेतृत्वाची सगळी म्हाका खात्री आसा. Sir, the tertiary hospital, by when it will be completed? Cancer. Cancer. Before the election, before 2026. Next year we will complete the hospital and we'll see how at the earliest with Tata Memorial we will put a structure in place because we have to have an arrangement with Tata Memorial Alliance which is already there on paper. We have signed up with the MOU for the OPDs. We have to now take that your respective MOU. We have to make it and formalize it along with there will be members from Tata Memorial and then there will be limited political interference and it will be an autonomous, semi-autonomous body and a sort of a trust type of structure under the state government which will be monitored and so that we can get the best of medicines under confidentiality pricing. Also we are now trying our best to see that we can pass on the benefit to the consumer. Honorable Prime Minister Modi ji has brought a landmark reforms in terms of reduction of GST and transformation of the GST new policy. Healthcare is getting tremendous amount of benefits, medicines and several other things. Same way, Tata Memorial with the large volumes that they procure, that rate will be applicable to the state government. So we'll be having tremendous amount of savings and we will be in a position to procure the best of medicines for the people of the state of Goa and this is all with the vision of the Honorable Prime Minister. So, कितली percentage complete झाला आता म्हणल्यार? 30% तुवें धरल्यार जाता न्ही. एकदा स्ट्रक्चर वयला हांव दर तुमी पळयला दर फावट स्लॅब घालता हांव मुद्दम वयता आनी थंय प्रोटोना खातीर आमी वेगळे अरेंजमेंट करून आमी दवरल्या. थंय लिन्याक 2 लिन्याक प्लस आनी 2 चे प्रोविजन थंय आसा. म्हणजे सगळे म्हाका दिसता एकदा स्ट्रक्चर जाले बाकीचे वॉल्स एंड ऑल वील गेट रेडी वेरी फास्ट. अलॉंग विथ दॅट वील कम ऑल द इंटरनल इन्फ्रास्ट्रक्चर दॅट इज रिक्वायर्ड एंड वी आर पुटिंग अ बॉडी मॉनिटरिंग बॉडी इन प्लेस which we are putting along with the doctors of Tata Memorial so that the functioning and the work goes as per their standardized guidelines which are already established. So we are able to monitor it properly. So as a TCP minister, you had spoken about also that verticals that has started already. Already started. We have already brought the rules have to be notified. I've asked the TCP chief town planner to see that she does it at the earliest. प्रत्येक गोष्ट वेगळे तरेन पळोवंक जाय. हे लिमिटेशनां ते लिमिटेशनां म्हणून वचूं शकना. पळय पयले आशिल्लो पयलेन कितें सजेशन्स केल्ले ते बी सजेशन इम्प्लिमेंट करपाक आमी फुडें चल्ले. आयज बरें काम चल्लां. GFDCचे हिंटरलँड ट्युरिजम म्हणजे भितर रानान जें कितें जाता तें काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तांकां काम दिल्लें आसा. आमी बी काल प्रेझेंटेशन प्रत्येक कडेन घेतलेलें आसा. एक्सपर्ट्स इन मरीन कन्जर्वेशन आमचे बॅट आयलँडाक आमी रिजर्व म्हणून आमी डिक्लेअर करपाचें आमचें प्रोसेस चालू जाला आनी त्या भायर मरीन कन्जर्वेशन रिजर्व आमी गालजीबाग आमी करपाचें केल्लें आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी प्ले अ व्हेरी बीग रोल इन द लाँग टर्म कन्जर्वेशन. सर लास्ट वन तुम्ही ते 10 वर्सांचे वयर झाडां आहा ती कातरून दिवचे न्ही 10 वर्साचे जे शेड्यूल झाडां त्यो फाल्यां तूं बुश कापता काय कितें कापता जाल्यार बोराचें झाड विच इज नॉट ऑन द शेड्यूल दॅट वील नॉट बी अलाउड. सो फॉर दॅट दे आर फ्रेमिंग द रूल्स. I have asked them to reframe the rules and ultimately we have to see and then even any construction or anything happening by maintaining the greenery and these trees you can do around it. So strict action will be taken for without taking permissions. We are in the process of framing the rules. We will do it. I have given a word on stage with Pele and he expressed his thing and I already had it in mind and I am happy that somebody brought it up so that we are able to take it forward. Ultimately government is to adopt and adapt to the thought process of everyone. We are in that process of it. सर लास्ट देखून काल एक साधारण इश्यू येता की एम्ब्युलन्स कमी आहा हांवें तुवें न्यूज केल्लें बट ते एम्ब्युलन्स वॉज नॉट बीइंग डॉक्टर मिसयूज मातशें करता. चुकता तें. कांय गाडयो दवरलेल्यो आसात कांय CSRच्यो गाडयो दवरलेल्यो आसात तेजो वापर ते करता. एम्ब्युलन्स जो आसा चडसो 108चे थ्रू भार आमी करता हॉस्पिटलाचो. एम्ब्युलन्स तुका खबर आहा एम्ब्युलन्साची तुवें जे दाखयल्या ती ओमनी काय तसली गाडी आसली that is not used. We don't use Omni. That is not even in the specification of my ambulance. So we are not using that. And काल तुवें न्यूज धाडटकूच तुका मुद्दम परत धाडला की एक्चुली हांव तुका बरोवपाक विसरलो सकयल कित्याक तें चुकीचें आनी लोकांक खरें दिसतलें की
एम्ब्युलन्सीस आर बींग यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पर्पज हांवें पयलींच रूल केल्ले पयलीं फावट मंत्री जाल्ले तेन्ना की ते करूं शकना म्हणून आनी डायरेक्टराकूय हांवें ऑलरेडी ते न्यूज आयटम धाडलेले आसा मिडिया जेन्ना कसलेय न्यूज आयटम रेज करता आमी ते ताबडतोब तेजेर एक्सप्लेनेशन मागून तेजेर कितें आहा तें खरें गोश्ट काडपाचो आमचो प्रयत्न. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.